30% निर्यात कराक लागून खण व्यवसायार जाल्लो परिणाम बार्ज व्यवसायाक म्हारग पडपाक शकता। म्हण ह्यो 30% कर रद्द करचो म्हण मागणी गोंय बार्ज धन्यांनी केल्या। आर्डिक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। कितें आसा न्ही आतां आमच्या बार्जेन यू कॅन ब्रिंग कंटेनर्स, यू कॅन ब्रिंग वूड चिप्स, यू कॅन ब्रिंग स्टील विच इज नॉन पॉल्युटिंग कार्गो और इवन सिमेंट क्लिंकर ऑल्सो इज नॉन पॉल्युटिंग कार्गो. So if you bring cement clinkers and containers and bentonite material as well, if that is brought or like pig iron is being exported from here, it can go into Gujarat. ते जर व्हरपाक शकता तर आमचे बाजू तितून कन्वर्ट करपाक शकता. त्याच्या खातीर आमचे रूल चेंज करपाक जाय गव्हर्मेंटान आनी गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटान रूल्स रेकमेंड केला त्याच्या खातीर कितें करचें म्हणून ते आमी एडॉप्ट करपाक जाय. आवर बाजीस कॅन बी युटिलायज फॉर टेकिंग कार्गो हांगच्यान खंय व्हरपाक. जशें हांगच्यान तुका जयगड व्हरपाक जाय, जयगडच्यान कार्गो जयगड मेन पोर्ट जाला आतां. So Jaigarh to Goa there is a business. Okay, so ते कार्गो तुका हाडपाक मेळटा. So this and container is a clean cargo. So you can have आता सागरमाला प्रोजेक्ट जाला पळय. What we are saying, declaration of national waterway is a must. The government of Goa has no money to, let us say, have so much money to spend on national waterways. They have not, they cannot afford to spend. आता पयलीं आमच्यो 360 बाजीस आसलेल्यो, आतां आमच्यो 180 बाजीस उरलो आहाय. आणि 20 मिलियन जो दिलो आहा आमकां गव्हर्मेंटान, 20 मिलियनाचे वी आर हार्डली मेकिंग 20 to 30 ट्रिप्स. आनी जरी तर गोवा फावंडेशनान एक पेटिशन गायलो आहा ते 20 मिलियनाचे 10 मिलियन करचें म्हणून, 12 मिलियन करचें म्हणून. जरी तर हें 12 मिलियन जालें जाल्यार आतां आमी सर्वायव जायना. आमचो फिक्स कॉस्ट आहा तोच कवरअप जायना विथ 20 मिलियन. आनी 10 मिलियन केलें जाल्यार आनिकूय आमकां प्रॉब्लेम जातलें. बाबतीन थोडें उलोवपाक जाय म्हाका. आमची स्कीम 31 डिसेंबराची काबार जाता. स्कीम जी दिलो आहा गव्हर्मेंटान ती 31 डिसेंबराची काबार जाता. हांव मागतां सरकारा कडेन ती एक्सटेंड करची म्हणून 2018 मार्च पासून. कित्याक महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटाक रिजर्व बँकान हें दिलां की कॉर्पोरेटीव बँक्सां बिकॉज ऑफ डिमॉनिटायझेशन एंड बिकॉज ऑफ GST देर इज नो मनी फ्लो. पयशे मार्केटान पयशे नाय, पयशे घालपाकूय कोण येयनाय. सो तेका लागून बिकॉज ऑफ दीस 2 प्रॉब्लेम्स डिमॉनिटायझेशन एंड GST तांकां अप टू मार्च 31 मार्च 2018 पासून तांकां एक्सटेंड केलां. तांकां पयशे फारीक करपाचे लोनी. तेच भशेन आमच्याय सरकारान हें आमकां दिवचें अप टू 31 मार्च 2018 आमची स्किमूय रिन्यू करची आनी आमची बँकां जी एक्शन घेताय आमची स्कीम जेन्ना वॅलीड आहा 31 डिसेंबर पासून आमची स्कीम आहा पूण बँकां ऑलरेडी एक्शन घेयता न्हय. सो ही बँकां एक्शन घेताय तांकांय आमची गव्हर्मेंटान स्टॉप करचें कित्याक आमगे स्कीम काबार जालो ना आनी ही स्कीम आतां काबार जावपा ती एक्सटेंड करचें आनी बँकाकूय इंस्ट्रक्शन दिवचें की आनी एक्शन टील 31 मार्च 2018 आमची एक्शन घेवची न्हू म्हणून.